सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आगुस्तीन फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत आनी दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सांतानो तावारीस हाच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात आर्कांज डायस, तशेंच रेजमन गॅविन फेर्नांडीस, शेल्टन आल्वीस, रेजिना डिसुजा. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन तांचे पासत आमी मागुया. खेरीत भाशेन मागुया आयज डॉक्टर पेद्रू ब्रावो दा कोस्ता, जायत्या जाणांचो फॅमिली डॉक्टर तो, ताची आयज सर्जरी आसा आनी आपणा पासत मागूंक लायता. ताचे पासत आमी सगळीं मागुया देवान ताका बेगीनूच पेकवणेचो हात लावंक आनी दुसऱ्यांची सेवा करूंक ताका बरो करूंक. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रिच्या भाव भयणीनो, जाणवायेचें पुस्तक आमकां जायती देवीक जाणवाय दिता आनी हे जाणवायेच्या पुस्तकांतली जाणवाय घेवन आमी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जियेता आसतना जाणवायेन भरलेलीं वो देवीक जाणवायेन भरलेलीं मनशां जावंक आमकां आयज सगल्यांक आमंत्रण. पूण जायते फावटी देवीक जाणवाय सायड कुशीन दवरून आमी पिशेपणां आपणायल्यान आनी पिशेपणां केल्यान. असली सगळी आमची चुकी देवाच्या हातान घालून ताचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच वार सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुर पदवीदार देवा आमच्या कोनवाळ्या बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. जाणवायेचे पुस्तकाची सुरवात. पृथ्वेच्या नितीदारांनो, नितीचो मोग करात. सर्वेस्परा विशीं तुमची चिंतनां प्रामाणीकपणान सुचयलोलीं जावं दी. साद्या काळजान ताका सोदात.
कित्याक ताची परिक्षा करिनात तांकां तो मेळटा आनी ताचो विस्वास सोडिनात तांकां तो आपली ओळख दिता. कठीण चिंतना मनशांक देवा सोशिलो कुशीन काडटात आनी सोर पदवेक कोसाक लायतात तेन्ना ती पिश्यांक पयस करतात. खरेंच जानवाय केन्नाच कोट्या ओतम्यांत रिगची ना आनी पातकांक लोबदलोले कुडींत ती तिकाण करची ना. कित्याक आमकां शिकोवन दिता तो पवित्र आत्मो दोंग्या सोशिलो कोडसरता आनी वायटोव्या चिंतनांतावन पयस रावता. खोटेपण दिश्टी पडटोच तो फाटीं सरता. जानवायेचो आत्मो मनशाक बोळेपणान वागयता तरी निंदा करतल्यांक ती भोगसुची ना. कित्याक ताच्या मनांत आनी काळजांत आसा तें देव पळयता. खरेपणीन तो ताच्या काळजाचो ताव घेता आनी तो उलयता तें आयकता. कित्याक सर्वेस्पराच्या आत्म्यान आखी प्रितूम भरल्या आनी जो सगळें सांबाळटा तो दर एक उचाल्लोलें उतर जाणा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सासणाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. पोतून म्हणुया. सासणाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतली चिंतना पयस जावन तुका तावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कोरण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. म्हजे जिबेर उतर पावचे आदीं तूं सर्वेस्परा तें सारकें वळखताय. फाटल्यान मुखायल्यान म्हाका वेदो घालताय. तुजो हातूय म्हजेर दवरलाय. असले जानवायेक म्हजें गिन्यान पावना. ती इतली उंच म्हज्यान ती आटांपूक जायना. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुज्या आत्म्या कडचो खंय म्हूण पयस सोरून वचूं. तुज्या मुखावेलो खंय म्हूण पळोवन लिपूं. स्वर्गार चडून गेल्यार तूं आसा थंय. नरकांत पडून रावल्यार तूंच म्हजे मुखार. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. पाकोटे लावन उदेंती वाटेन उडून वचून जाल्यार दर्या उतरून ओस्मोते वाटेर बिराड सोडून काडल्यार थंयसरूय तुजो हात म्हजेर देंवता. तुजो उजवो हात म्हाका घोट धरता. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. झिकझिकतोल्यात तारां पोरी पृथ्वीर तुमी परजळटल्यात. जिविताच्या उतर मनशाक तुमचे जिणेन दाखयतल्यात. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, वायट देखी येवच्योच नात अशें जावं नजो. पूण ज्या मनशा उद्देशीं त्यो येतीत ताचें कोटा.
ह्या सुपुर्ल्यांतल्या एकल्याक ताणें वायट देख दिलोले परस ताच्या गळ्याक दांत्याचे पेट बांदून ताका दर्यान उडयलोलो जाल्यार ताका अदीक फायदो जातो. तुमी चोत्राय धरात. तुजो भाव तुजेर चूक करीत जाल्यार ताका बोबाट कर, आनी तो तेची दूख धरीत जाल्यार ताका बोगोस. आनी तो तुजेर दिसाक 7 फावटी चूक करीत आनी 7 फावटी तुजेशी परत येवन म्हजो गुन्यांव जालो अशें म्हणत जाल्यार तुवें ताका बोगसूंचो. धर्मदुतांनी सोमयाक म्हणलें, आमचो भावार्थ वाडय. तेन्ना सोमयान म्हणलें, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसलो जाल्यार उमटोन दर्यान वचून उबें जा अशें ह्या तुतीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातें आनी तें तुमचें आयकतें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. रिचा भाव भयणीनो, ह्या संवसारान आमी चलता आसतना जाणवायेन बोल्लोलीं जावपाक जातात वो पिसाट जावपाक जातात. जशे परी आमी त्या 10 आंकवारीची वपार जाणा, 5 पिसाट 5 शाण्यो. आमच्यान शाणेपणान जिवंक जाता वो पिसाटपणां करूंक जाता. ह्या आख्खे सुमानभर आमी जाणवायेच्या पुस्तकांतलें आयकतल्या. जाणवायेचें पुस्तक आमकां किरीत भाशेन दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी कितें करचें कितें ना करचें वो कसली दिशा घेवची हें आमकां बरे भाशेन सादेपणी सांगता. सादेपणी म्हणल्यार जी संवसाराची वाट आसा तातूंतल्यानूच सांगता. आनी हे जाणवाये मुखार आनीक दुसरी व्हडली जाणवाय ना. साद्यो वस्तू ज्यो आयज जातात त्यो आदीं जाल्ल्यो आनी हाचे फुडेंय जातल्यो. तातूंत भितर आमी आमचें जिवीत जेन्ना चलता तेन्ना जें कितें जाणवायेचें आसा, जें कितें शाणेपणाचें आसा तें विचून काडपाक आमकां जायती शिकवण आसा. पवित्र सभा आमकां पवित्र पुस्तक शिकयता. पवित्र सभा आमकां पवित्र सभेची शिकवण दिता. तातूंत जी जाणवाय आसा ती जरी तर आमी घेयत जाल्यार आमी शाणेपणान जियेतल्या. शाणी म्हणटले आमकां लोक. आनी भोव करून क्रिस्ती मनशां जीं आसात तांकां दुसरीं पळेतात. ह्या संवसारान आयज घडी आमचें जिवीत असलें जाल्लें आसा. कोणूय कितेंय कर चलता. एकल्याक आमकां हक्क आसा, आय हॅव माय रायट्स. तातूंत भितर जें कितें मॉरॅलिटी म्हणलेली आसा ती काडून आयज कुशीन दवरलेली आसा संवसारान. ह्युमन रायट्स जे आसात ते पासून जे कोणें चुकी केल्या तांकां चड सांबाळटा. जाल्यार दुसरे वाटेन आमकां जण एकल्याक क्रिस्ताचो पाटलाव करतल्यांक शाणेपण खंय आसा. आयज शुभ वर्तमानान जेजू जें आमकां कितें सांगता दिसता की जेजूक चड पडलेलें ना. जेजू बीन तेंच करता, संवसारान चलता. म्हणजे जरी तर कोण चूक केल्लो आसा ताका तूं बोबाट कर. भोव करून अनिती वाटेन जे कोण चलता तांकां बोबाट कर. सांग तांकां की ही अनीत, सांग तांकां हें वायट. तो मानून गोडे घेतलो ना जाल्यार मानून घेवचो ना. ताणें जरी तर मानून घेतली, चूक मानून घेतली आनी गुन्यांव बोगूस मागलें, दीसभर 7 फावटी पासून जरी तर ताणें चूक केली आनी बोगसणें मागलां जाल्यार ताका बोगोस आसूं दी. कित्याक मनशाक असोकताय आसा आनी मनशाची असोकताय आमी मानून घेता. आनी मनशाची असोकताय देवूय मानून घेता आनी ती बोगशिताय. पूण हें बोगसणें मेळपाक ती चूक आमी मानून घेवप भोव गरजेचें. दुसरो भाग घडये जेजून म्हणोंक ना तुजे लागीं बोगसणें मागूंक ना जाल्यार ताका बोगशी नाका, हें जेजून म्हणोंक ना. पूण उरफाटें जें आसा तें म्हणलां जरी तर कोण चूक करता आनी आपली चूक मानून घेता आनी तुजे लागीं बोगसणें मागता जाल्यार ताका बोगोस. कितलेय फावटी तें करूं बोगोस. ही क्रिस्ती जाणवाय.
संवसाराची जाणवाय एक पावटी बोगशिल्लो, 2 पावटी बोगशिल्लो, कितले पावटी म्हूण बोगशिपाचो, परतून परतून बोगसूंक जायना. आतां भायर कॅन्सील, भायर उडय. ही संवसाराची जाणवाय. भाव भयणीनो, आमी हे जाणवायेन चलता आसतना एक वस्त खेरीत भाशेन जेजू आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक आपल्या पाटलावदारांक सांगता, वायट देखी आसतल्योच, पूण तूं वायट देख दिवपी जायनाका. वायट देख दिता ताचे पावटी तुज्या गोड्याक एक दांत्याचें पेड घालून दर्यान तुका शेवटून उडयल्यार अदीक बरें. म्हणजे तुजें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत भोव करून जियेता आसतना जरी तर आमी कोणाकूय वायट देख दिता, आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या करण्यां वरवीं, आनी जे भाशेन आमी ह्या समाजान जियेता, वेगवेगळ्या मनशां बरोबर आमी जियेता आसतना तांकां जरी तर आमी वायट देख जाता जाल्यार आमचें कोटा. जायते पावटी क्रिस्तांव मनशां जावन क्रिस्तांवांचेर आनी दुसऱ्यांचेरूय चड वायट करतात. जायते पावटी जे आतां कचेरी आसात, ऑफिसां आसात, सरकारी कचेरी आसात, थंयसर वावर करपी दुसऱ्या धर्माची आहा ती जायते पावटी म्हणटात तुमचींच मनशां तुमच्याच मनशांची वाट लायता. कुल्ल्यो आमी म्हणटा, आमी गोंयकार कुल्ल्यो, आनी गोंयकार कुल्ल्यो म्हणटा तेन्ना आमी आमकांच क्रिस्तांवांक चड पावटी म्हणपाक जाता. आमी खरेंच कुल्ल्यो कश्यो. कित्याक आमचे मदलो जरी तर कोण वयर चडटा पडोवपाक जायना. दल्लो पांयाक उडयलो सकयल, ताचें नांव पिड्ड्यार केलें वा आनी कितेंय केलें, तोखणाय करप वा दुसऱ्यांक वयर काडप, हें बोथ थोडें आमचे मदें. जरूय इतली सगळी शिकवण, जाणवायेची शिकवण, जेजूची शिकवण आमी घेता, पूण तरी पूण ती आमच्या जिविताक लागना. कित्याक काय, क्रिस्ती भावार्थ आमचो खंय आसा? नांवांची क्रिस्तांवां काय आमी? आनी जरी तर नांवांची क्रिस्तांवां जावन आमी दुसऱ्या मुखार वेता आनी दाखयता की हांव क्रिस्तांव, पूण म्हजें जिवीत आसा तें उरफाटेंच हांव वायट देख दिता. बेश्टोच जल्मान क्रिस्तांव जालो आनी आवय बापायन हाडून हांगा बावतीज दिल्लो देखून तूं क्रिस्तांव जावपाक शकना. दोंगी जे आसात तांचे सवें जाणवाय रावना. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां ती जाणवाय वो जाणवायेचो आत्मो आसा तो खोटे मनीस जे आसात तांचे कडले पयस वेता, आनी हे खोटे मनीस आसात ते आनिकूय खोटे जातात. जाल्यार आयच्या दिसाक ही कृपा भाव भयणीनो आमकां मागुया, मानून घेवया. जरी तर आमी चुकींत आसां, आमी जरी तर वायटान आसां, मानून घेवया, वय हांवें चूक केल्या ताका बोगसणें आसा, आनी बोगसण्या उपरांत ताका दुसरें जिवीत आसा, म्हणजे बरें जिवीत आसा. म्हण तो चूक मानून घेवया, ताचें बोगसणें मागुया आनी फुडें चलुया. फाटल्यो आमच्यो चुकी पडून पडून ताचेरूच रडप, वो फाटल्यो चुकी दुसऱ्यांच्यो पडून पडून त्योच वयर काडप, हें क्रिस्ती जिविताक सोबना. तर आयच्या दिसाक ही भेट आमी भेटयता आसतना आमचें जण एकल्याचें जिवीत खरें क्रिस्ती जिवीत जावपाक आनी आमी जाणवायेचीं शाणी मनशां जावपाक मुखार सरुया. आमची पिसाय, आमचें पिसाटपण पयस करुया. Sovak zawi, jiwitaco
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परतायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी आतां ताका सोय. उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. आमेन. क्रिस्ती भावार्थी कशी आमी जायते पावटी दुसऱ्यांक बरी देख दिल्या, देवाक आर्गां दिवया. आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी जरी तर आमी दुसऱ्यांक बरी क्रिस्ती देख दिल्या जाल्यार देवाक आर्गां दिवन बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा तुझे नाव पवित्र आसा, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एगराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शकता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणे पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पोदरी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्यान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
उंडो मोडटाना शिसांनी सोम्या जेजूची ओळख धरली. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केले देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सर्गीचें बोड खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज सायबिणीची भेट सेंट जोझफ समुदाय कोपेलबाट दाबोली हांगासर जातली 6 वाजता. सांतान गोम्स हाच्या घरा लागीं सुरू जावन सांता क्रूज कोपेलान ती सोंपतली. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. So